72वो स्वातंत्र्य दीस पुराय देशान मनयलो. गोंयांतय गोंयभर व्हडा उमेदीन स्वातंत्र्य दीस मनयलो. गोंयचो मुखेलमंत्री उपचारा खातीर देशा भायर आशिल्ल्यान सभापती प्रमोद सावंतान झेंडावंदन केलें. मुखेलमंत्र्यान सभापतीक झेंडावंदन करपाक सांगला म्हूण तरेतरेचे प्रश्न राजकारण्यांनी उबे केले. मात ते सगळे कुशीक दवरून सभापती सावंतान झेंडावंदन केलें. सरकारांतले कांय मंत्री सभापतीक झेंडावंदन करपा खातीर मुखेलमंत्री पर्रीकारान सांगला म्हूण बेजार आसात. म्हूण कांय मंत्री सोडल्यार हेर मंत्री स्वातंत्र्य दिन सुवाळ्याक आयले ना. आयच्या दिसाच्या ध्वजारोहण सुवाळ्याक गोंय राज्याचे भौमानी सभापती डॉ प्रमोद सावंत हांगा पावल्यात. तांकां येवकार दितात मानाधिक गृहनिर्माण मंत्री श्री जय साळगांवकर, मुखेल सचिव श्री धर्मेंद्र शर्मा, पुलीस महासंचालक डॉ मुक्तेश चंदर. भौमानी सभापती आता ध्वजारोहण करतले तेन्ना सगळ्यांनी सावधान स्थितीन उबे रावचे. Men in uniform to salute during the formal proceedings. पुलिसांची राष्ट्रीय सलामी जातकच भौमानी सभापती संचलनाची पळवणी करतले. आपकी निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान. भारत देशाच्या 72व्या स्वातंत्र्य दिनाच्यो समेस्तांक मना काळजांतल्यान परबी 21व्या शतकान महासत्ता जावपी देशाच्या वाटेन आमी पावलां मारपी हे देशांतले ल्हानशे अशें राज्य जावन आसा. ह्या देशाच्या चडणघडणीत आमचो वांटो असो म्हत्वाचो आसा. आपली जापसालदारकी सांबाळून ह्या देशाच्या प्रगतीच्या वाटेन ह्या जगन्नाथाचो रथ ओडपाक आमी सगळ्यांनी पावलां उचलपाक जाय. गोंय राज्याचे भौमानीक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आपले मेडिकल रिव्ह्यू ट्रीटमेंट घेवपा खातीर परदेशांत आसात आनी तांच्यांनी हो मान म्हाका दिलो त्या बद्दल सगळ्यात पयलीं हांव तांचो आभारी आसा. तांचे विचार व्यक्त करपा खातीर हांव तांचें भाशण तुमच्या सगळ्यांच्या समोर दवरतां. आयज हांगासर आयोजीत केल्ल्या 72व्या स्वातंत्र्य दिन सुवाळ्याक हजर आशिल्ले राज्य मंत्रिमंडळांतले मंत्री बाब जय साळगांवकर, आमचे भारताचे आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, तशेंच माजी आमदार, माजी मंत्री आणि प्रशासनातले अधिकारी, स्वतंत्र सैनिक, शिक्षक, विद्यार्थी आणि माझ्या पत्रकार भाव आणि भयणांनो, ब्रिटिशाच्या परकी सत्तेंतल्यान आमचो देश स्वतंत्र करपा खातीर ज्या न्यात आणि अन्यात
अशा कितल्या तरी फुडाऱ्यांनी बलिदान दिले आसतले, जे हुतात्मे झाले आसतले, त्यांच्यानी आपल्या सर्वस्वाचो त्याग केलो, अशा ह्या सगळ्या फुडाऱ्यांक आयच्या दिसा हांव तुमच्या मुखार तांकां आर्गां ओंपता आनी खरोखरूच तांकां हांव नतमस्तक जाता. आमचो देश 1947 वर्सा स्वतंत्र जालो. गोंय तेज्या उपरांत 14 वर्सांनी म्हणजे 1961 पोर्तुगीजा राजवटींतल्यान मुक्त जाले. आमी स्वाभिमानी गोंयकार कसलीच पर्वा करिनासतना उदरगतीच्या वाटेन आपली पावलां मारीत रावले आनी तेकाच लागून आज पुराय गोंयांत आमी जर पळयता आसत जाल्यार दोळ्यांक दिपवपी अशी वेवस्था आनी साधन सुविधा आमी हांगासर तयार केल्ली आसा. गोंयच्या वाटेन पळयत जाल्यार आरोग्य आसतलें, शिक्षण आसतलें, पर्यटन आसतलें, माहिती तंत्रज्ञान आसतलें, अशा विंगड स्तराचेर आमी नेटान उदरगत केल्ली आसा. विज्ञान आनी तंत्रज्ञानाच्या मळाचेर आमी खंयच फाटीं उरूंक ना. देशाच्या प्रवाहात गोंय फाटीं उरचें न्हय म्हणून हाची सरकारान पुराय दखल घेतल्या आनी गोंय राज्य हे IT हब जावचें ह्या नदरेन माहिती तंत्रज्ञान धोरण चालीक लायला. गोंयच्या IT क्षेत्रांतले तरणाटे राज्या भायर वयचे न्हय आनी त्यांच्या गिन्यानाचो, तंत्रज्ञानाचो, बुद्धिमत्तेचो वापर हो गोंयांत जावचो हाच्या खातीर सुमारे 5 वर्सांत 10,000च्या वयर रोजगाराच्यो संदी गोंयच्या तरणाट्यांक उपलब्ध करून दिवपाचो मोग ह्या धोरणान आखला. तुळे हांगासली इलेक्ट्रॉनिक सिटी आसतली किंवा चिंबल हांगासलो IT प्रकल्प आसतलो, ह्या दोनूय हातूंतल्यान सरकारान मारिल्लें म्हत्वाचें पावल आसा. माहिती तंत्रज्ञानाच्या मळाचेर राज्यांत क्रांती घडोवपाचें सरकाराचें मोग आसा. राज्यांतल्या बेकार तरणाट्यांची समस्या सुटपा खातीर आमी पळयता की वेगवेगळ्या पद्दतीन रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध करपा खातीर सरकारान जायतीं पावलां उचल्ल्यात. कांय दिसां भितर सरकारी खात्यांनी नोकरी भरती जातली आनी ही प्रक्रिया जी आसा ही ऑलरेडी सुरू जाल्ली आसा. त्याच बरोबर गोंयांत येवपी नवीन उद्योग आसतले, स्थानीक तरणाट्यांक रोजगाराच्यो संदी मेळच्यो म्हणून हातूंत खास उपाय योजना जी आसा ही आतां सरकारान आंखलेली आसा. आमी पळयता की स्वयंरोजगार हाचेर भर दिवपा खातीर गोंय सरकारान गोंय स्टार्टअप पॉलिसी, EDCच्या वतीन सुरू केल्लें इन्क्युबेशन सेंटर किंवा EDCच्या वतीन सुरू केल्लें स्वयंरोजगार अशे कितलेशेच उद्योग गोंयांत सुरू केल्या. शेतकी वेवसाय आसतलो, दुग्ध वेवसाय आसतलो, अशा खातीर खास येवजण्यो ज्यो आसा ह्यो स्वयंरोजगार चालीक लावपा खातीर सरकारान आंखलेल्यो आसा. स्वयंरोजगाराच्या मोठ्या प्रमाणात संदी उपलब्ध करून दिवपी आनी एक म्हत्वाचो उद्योग म्हणल्यार मायनिंग. सध्या हो उद्योग बंद आसा आनी हो उद्योग बंद जाल्या उपरांत त्या कुटुंबाचेर येयल्ल्या समस्यांची सरकाराक जाण आसा आनी ताचेर उपाय काडपा खातीर भोवमानीत मुख्यमंत्री थोड्या दिसां पयलीं आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतल्या आनी तांकां तांच्या बरोबर बाकी सगळ्या मंत्र्यांकूय भेट घेवन हो प्रश्न बेगिनात बेगीन सुटावो जावचो म्हणून ते प्रयत्नरत आसा. आनी आमकां सगळ्यांक अशा खबर आसा की हो प्रश्न जो आसा हो बेगिनात बेगीन सुटावो जातलो. साधन सुविधाच्या बाबतीत पळयत जाल्यार गोंयांत प्रचंड अशी भरारी मारल्या आनी ताकाच लागून माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वा सकयल केंद्रांतल्यान सुमार 15 ते 20,000 कोटी हे खर्च करून गोंयांतली वेगवेगळी कामां जी आसा ही मार्गाक लायिल्ली आसा. आमी जर पळयत हांगा साकून आमकां दिसपी गोंयचो मांडवी पूल, तिसरो मांडवी पूल हो खरोखरूच गोंयचें आकर्शण ठरपाचो आसा आनी येता त्या डिसेंबर पर्यंत गोंयचो मांडवी पूल पुराय जातलो. म्हाका दिसता उत्तर गोंयाक आनी सावथ गोंयाक जोडपी हो असो जुवारी पूल, त्याच बरोबर गांधी तळपण पूल आनी बांबोळी ते पत्रादेवी महामार्ग, मिसिंग लिंक, मोपा विमानतळ प्रकल्प असे कितले तरी प्रकल्प जे आमकां कितलेशाच जलद गतीन सुरूय जावपाचे आसा आनी ते तितकेच गोंयच्या विकासाच्या दृश्टीन म्हत्वाचे आसा. शिक्षण, दर्जात्मक शिक्षण दिवपाच्या खातीर सरकार सगळ्यो साबार उपाय योजना ज्यो आसा त्यो सदांच आखीत आसा. प्राथमीक स्तराचेर विद्यार्थ्यांक बरे संस्कार आनी सुसंस्कृत पिढी निर्माण करपा खातीर मूल्यवर्धन शिक्षण हे खूब म्हत्वाचें आसा आनी हे मूल्यवर्धन शिक्षण दिवपा खातीर स्वच्छता, वाहतुकीचे नियम, पर्सनल हायजीन, योग अशा वेगवेगळ्या शिक्षणाचो आस्पाव हो प्राथमीक शिक्षणांत ऑलरेडी केल्लो आसा. आमी पळयता खरें म्हटल्यार पयशा खातीर कोणाचें शिक्षण हे आडून उरचें न्ही म्हणून गोंयच्या सरकारान जायतीं पावलां उचललेलीं आसा. गोंय शिक्षण विकास महामंडळ हांच्या वतीन सुरू केल्ली शिक्षक स्कॉलर योजना आसतली किंवा बर्सरी स्कीम आसतली किंवा OBC ST कॉर्पोरेशनच्या वतीन जायत्यो येवजण्यो भुरग्यां खातीर, भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर ह्या सरकारान सदोदीत काळजी लायिल्ली आसा.
राज्याच्या नागरिकाच्या आरोग्याची काळजी हे घेवपा खातीर आमी पळयता की जेणे करून गोंयांत सुरू करपी सुपर स्पेशलिटी विभाग कॅन्सर उपायाचेर अत्यावश्यक विभाग सुरू करपाचो आसा आनी त्याच जाग्यार खाजगी हॉस्पिटलांनी लोकांक ट्रिटमेंट घेवपाक मेळची म्हणून पळयता की दीन दयाळ स्वास्थ्य योजना DDSSY स्कीम ही गोंयांत फाटली 2 वर्सां जाली ही कार्यनिवृत्त आसा। आमी आरोग्य खात्याच्या वतीन 108 ही एम्ब्युलन्स खेड्या खेड्या गांवांनी पावयता आनी तातूंत अजुनूय आमी भर घातलेली आसा। क्लिनिनेस इज वन ऑफ द कोर व्हॅल्यू ऑफ द सिस्टम। आरोग्यदायी वातावरणा खातीर स्वच्छ भारत आनी नितळ गोंय हे ध्येय आमी सगळ्यांनी दवरपाक जाय आनी ताकाच लागून प्लास्टिकेचेर बंदी घालपाच्या नदरेन सरकारान म्हत्वाची पावलां उबारल्या। कोयराची विलेवाट लावपा खातीर साळगांव हांगासलो प्रकल्प 100 टन कॅपॅसिटी आसलेलो प्रकल्प 250 टनाचेर करपाचो सरकारची इच्छा आसा। आमी पळयता की ह्याच पद्दतीचे प्रकल्प बायणी आसतले काकोडा आसतले अशा पद्दतीचे नवे प्रकल्प हांगासर सुरू करपाचे आसा। त्याच बरोबर सैमाची काळजी घेवपाची आनी पर्यावरणाचे राखण करपाची ही आमची सगळ्यांची जापसालकाय आसा। सरकारान जरी प्लास्टिकेचेर बंदी घातली जाल्यार त्याचो परिणाम दिसतलो जाल्यार आमी ताची सुरवात जी आसा तेची अंमलबजावणी आसा ही आमच्या पासून करपाक जाय आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी ताचेर बंदी घालपाची आनी आयच्यान आमी सगळे जाण प्लास्टीक वापरचे ना हाच्या खातीर शपथबद्ध जावपाक जाय हाची गरज आसा आनी हे जर केलें जर आसत जाल्यार आमी स्वच्छ आनी आरोग्यदायी गोंयची निर्मितीत सगळे जाण सहभागी जातले अशें म्हाका दिसता। गोंय सरकारान अंडर द आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाच्या सकयल बाब रघुनाथ नायक पिराय 91 वर्सां, मारियानो आर जुजे डिसिल्वा पिराय 73 वर्सां आनी शिवय्या मरियाल पिराय 64 वर्सां हाका तेजी जाणटी पिराय आनी दुयेंत हाका लक्षांत घेवन आयच्या ह्या स्वातंत्र्य दिनाच्या दिसा तांच्या शिक्षेत सूट दिवपाची ठरयल्या आनी ताका बंदखणींतल्यान सोडपाचोय निर्णय घेतला। गोंय हे केवळ देशांतच न्हय जाल्यार पुराय संवसारात सैमान नटिल्लें आनी शांतिकाये खातीर प्रसिद्ध आशिल्लें अशें नामांकीत पावल्लें अशें राज्य आसा। हांगासरली सामाजीक रचना सर्वधर्म समभाव आनी शांतिकाय हाचें दर्शन घडोवपी असोच आसा। हो एकचार आनी शांतिकाय आमी अशाच तरेन तिगोवन दवरच्या खातीर हांव तुमकां सगळ्यांक ह्या गोंयच्या विकासा खातीर हांव हांगासर जमल्ल्या आनी गोंयच्या सगळ्या नागरिकांक आव्हान करता की अशाच पद्दतीचो हांगासर सामाजीक रचना आनी सर्वधर्म समभाव हो एकजुटान दवरचो आनी ताकाच लागून आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करचे। परत एक फावट हांव हांगासर जमिल्ल्या सगळ्यांक आयच्या दिसाच्यो परबी भेटयता आनी भारताच्या स्वातंत्र्य सैनिकांक जेणे जेणे वांटो घेतलो त्या सगळ्यांक हांव परत एकदा आर्गां ओंपता आनी तांच्या समोर नतमस्तक जाता। जय हिंद, जय भारत, जय गोवा। व्यावसायिक खुशालकाय, कर्तव्य बुद्धी, धाडस, शिस्त आणि कर्तृत्व हांचो संगम साधीत आपल्या व्यक्तिमत्वाक एक उत्कृष्ट आयाम दितना पुलीस खात्याचे नाव वयर दवरपी व्यक्तिमत्व म्हणून तांकां कितलेशेच भोवमान हाच्या आदीं फावो जाल्यात। 2002 सालांत तांकां गोंय मुखेलमंत्री पुलीस भांगरा पदक फावो जाल्लें। आयच्या ह्या दबाज्यान प्रेसिडेंट्स पुलीस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्व्हिस उत्कृष्ट सेवे खातीर फावो जाल्लें राष्ट्रपती पुलीस पदक गोंयचे भोवमानी सभापती डॉक्टर प्रमोद सावंत पुलीस सुप्रिंटेंडंट श्री दिनराज गोवेकर हांकां भेटोवन तांचो भोवमान करतात। सुप्रिंटेंडंट ऑफ पुलीस श्री दिनराज गोवेकर। राष्ट्रपती पुलीस पदकाचे फुडले मानकरी जावन आसात रिटायर्ड डेप्युटी सुप्रिंटेंडंट ऑफ पुलीस श्री रमेश गांवकर। 1980 सावन पुलीस खात्यान पुलीस कॉन्स्टेबल म्हणून आपले कर्तव्य तडीक पावयतना तांच्या वावराक लागून पदोन्नती मेळयत ते ह्या पदार पावल्यात। तांच्या हातांतल्यान 98% केसीस ताणें कायदो आनी सुवेवस्था हांचे नदरेंतल्यान सोडोवन बऱ्या कार्याचो आदर्श हेरां मुखार दवरला। कितलेशेच खुनी आनी गुन्यांवकारी आनी समाज विरोधी घटकांक आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना कायद्याच्यो बेडयो तांच्या हातांत घालून ह्या राज्याचें सुराज्य घडोवपाक ताणें हातभार लायला। आयच्या दिसाचो मंगल योग साधून गोंय राज्याचे भोवमानी सभापती रिटायर्ड डेप्युटी सुप्रिंटेंडंट ऑफ पुलीस श्री रमेश गांवकर हांकां फावो जाल्लें पुलीस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्व्हिस 2017 बऱ्या सेवे खातीर राष्ट्रीय पुलीस पदक भेटोवन तांचो भोवमान करतात।
राष्ट्रपती पदकाचे फुडले मानकरी जावन आसात पुलीस इन्स्पेक्टर सिद्धांत शिरोडकर. 1997 सावन पुलीस खात्यान पुलीस सब इन्स्पेक्टर म्हणून ते दाखल जाल्या उपरांत कितल्याशाच नाजूक संवेदनशील तसेच कायदो आणि सुव्यवस्था राखून दवरतना आपले कसब आणि फिशालकाय तसेच कर्तव्य तत्परता दाखोवन व्यक्तिमत्व म्हणून ताणें एक आदर्श मनीस म्हणून पुलीस खात्यान आपली खाशेलीशी सुवात आणि लोकांच्या मनात आदर निर्माण केला. कितलेशेच भोवमान तांकां हाच्या आदी फावो जाल्यात. शेकड्यांनी प्रकरणांचो सुटावो करून ताणें आपल्या कार्याचें प्रमाण दिलां. 2013 तांकां मुखेलमंत्री भांगरा पदक फावो जाल्लें. साबार भोवमानांनी अलंकृत अशें हें व्यक्तिमत्व आयच्या भारत स्वातंत्र्य दिसाच्या मंगल दबाज्यान 2017 बऱ्या सेवे खातीरचें फावो जाल्लें राष्ट्रपती पुलीस पदक गोंयचे भोवमानी सभापती डॉक्टर प्रमोद सावंत, पुलीस इन्स्पेक्टर श्री सिद्धांत शिरोडकर हांकां पुलीस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्व्हिस भेटोवन तांचो भोवमान करतात. दोन 2018च्या प्रजासत्ताक दिसाक फावो जाल्ल्या राष्ट्रपती पदकाच्या बऱ्या सेवे खातीर पुलीस पदकाचे मानकरी जावन आसात पुलीस कॉन्स्टेबल श्री झुबैर मोमीन. 1999 सावन पुलीस खात्यात रुजू जावन आपल्या सुमार 19 वर्सांच्या कारकिर्दीन सदांच कर्तव्य, शिस्त, सेवाभाव, प्रामाणिकपणा हांचो दिश्टावो घडयतना एक आदर्श तांणी निर्माण केला. तांच्या देखदिण्या वावराक लागून 2016 सालांत तांकां मुखेलमंत्री पुलीस पदक फावो जाल्लें. आपल्या कर्तव्याकडे सदांच लक्ष दवरून आपले व्यक्तिमत्व आणि पुलीस खात्याची कार्यप्रणाली हांचो संगम साधपी पुलीस कॉन्स्टेबल श्री झुबैर मोमीन हांकां 2018च्या प्रजासत्ताक दिसा फावो जाल्लें बऱ्या सेवे खातीर राष्ट्रपती पुलीस पदक ह्या दबाज्यान भोवमानी सभापती पुलीस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्व्हिस तांकां भेटोवन तांचो भोवमान करतात पुलीस कॉन्स्टेबल श्री झुबैर मोमीन. म्हाका दिसता सगळ्यांनी एक जोरदार ताळयो मारून तांच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करते. भोवमानी सभापती देव बरें करूं. Hello. सन्मानगड राष्ट्रीय सलोट सलामत शस्त्र. सन्मानगड आपके निरीक्षितले तयार आहे श्रीमान. दो फाइल में बाल चल गो बाहर मुड़ गार्ड देने से चल.
बोलो भारत माता की